मुझा असरपणा जियोंक आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ही सौम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखा मोळां पळोवंक आशेता तुझ्या असरपणा जियोंक आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ही सौम्या ये काळजान म्हज्या आरदान तुका सौम्या आरदान तुका धिंबयेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवोर दारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सौम्या समर्पिता कीर्तन 17व्या कीर्तनांत देवाचे उतर हो म्हज्या प्रामाणीकपणांत तुजे मुखामोळ देखतलो आनी हांव जागो जातना तुज्या दर्शना वरवीं ददोशी जातलो देवाच्या मुखामळांत जेजूक आमी मुखामुखी आमी पळयती आसा देव मनीस जालो आमचे मदें जियेलो तो सडवणदार सोमी आमचे मुखार आसा ताका आमी खलतेपणी आराधन करुया आराधन तुका सौम्या आराधन तुका धिंबयेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवोन दारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सौम्या समर्पिता उगडापणाच्या पुस्तकांत 22व्या अध्यायांत 4थ्या वळींत देवाचें उतर म्हणटा ताका ते मुखामुखी पळयतले ताचें नांव ताच्या कपालार सदांच बरोवन आसतलें वैमोगाच्या बाबांनी भयणीनो देवाक मुखामुखी पळोवचें देणे आनी भाग आम्हा सर्वांचें मनीस जाल्लो सडवणदार जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा ताका आमी भक्तीपणान आराधन करुया मुझे बसकत काय पळवून तूं जाताय मुझ्या एकसुरपणा सांगा तूं दिताय मुझ्या कश्टा दुखां म्हाका बुजयताय ही सौम्या ये तूं म्हाका जाय मुझ्या अस्कत कायेन पळवून तूं जाताय मुझ्या एकसुरपणा सांगा तूं दिता मुझ्या कश्टा दुखां म्हाका बुजयता ही सौम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सौम्या आराधन तुका धिंबयेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवोन दारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सौम्या समर्पिता
लुकाच्या वांजेलांत 26व्या अध्यायान 13वें वाक्यांत देवाचें उतर यम्मावसाच्या त्या वाटेर जेजून सांगात दिवचो आपल्या शिसांक आमी पळयता. बेजारायन कश्टां खांतांत आसल्या त्या शिसांच्या जिवितांत जेजू नवो बरवसो दिता, नवी दिशा दिता. तांच्या कश्टांक तांकां सांगात दिता. तांच्या एकसुरपणांत जेजू तांकां सांगात दिता. बाबा भयणीनो, जेजू आमचे मुखार आसा. आमी आमच्या जिवितांत सबार फावटी त्या यम्मावसाच्या वाटेर समकोवच्या शिसां बरी एकसुरपणांत बेजारायन सोलवणेंत आमी समकोवच्या त्या वेळार जेजू जशें त्या शिसांक सांगात दिता तशेंच आमकांय तो सांगात दिता. आमची कश्ट, आमची पिडाशिडा, आमची दूख, आमची बेजाराय, आमची सोलवणी ती आमच्या सोम्या लागीं आमी सांगून ताका आमी भक्तीपणान आराधन करया. पिडे शिडे वेळा म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. सांगाता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका इबेन पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सडवोंदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हालेलुया, हाले हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुका सोम्या, हालेलुया, 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 हालेलुया. तुका सोम्या जेजू, उगडाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, मान तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, उगडाप तुका सोम्या जेजू, मान आनी उगडाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. भाव भयणीनो, मातेवाच्या वांजेलांत 17व्या अध्यायांत 1-8 म्हणसर आमी देवाचें उतर जेजो रुपांतर जाल्लें तें घडीत आमी पळयता. ताबोर पर्वताचेर जेजो रुपांतर जाल्ल्या वेळार तें विचित्र आनी सुंदर दृश्य पळोवन आसलें पेद्रो, जाकोब आनी जोवांव जेजू लागीं म्हणटात, सोम्या आमी हांगासर रावचें कितलें बरें, सोम्या आमी हांगासर रावचें कितलें बरें. सोम्याच्या हजरपणांत रावचें,
सोम्याक रूप रूप पळोवचें, सोम्याक आराधन करचें, सोम्याचो स्पर्श जोडचें, सोम्याच्या मोगाची ऊब अनुभव करचें, सोम्याची काकुळटणी दया बोगसणें अनुभव करचें. कितलें वर्तें देणें म्हजें आनी तुजें. सोम्यान आमकां हर एकल्याकी ह्या पवित्र सुवातेक, ह्या पवित्र घडये हांगासर हाडला. हो प्रसन्न वेळ, हो पवित्र वेळ सोम्याच्या सांगातपणांत रावचो. सोम्याक आमी पळोवया. सोम्या आमचे मदें खरोच हजर आसा. आमी सोम्याक पळोवन थंय हांगासर वसाचें म्हणून ना. आमच्या मुखारच, आमच्या दोळ्या मुखारच सोमी आसा. हांव आसतलों तुमचें सगळें संवसाराच्या अखेर पर्यंत म्हणून सोम्यान आमकां बसयला. हांव तुमकां आतां बरी सांडून वेसोना. हांव तुमचें सगळें आसतलों. आमचो सोमी, आमचे सवे रावचो सोमी, आमचे संगी रावचो सोमी, आमच्या कश्टां कदां सांगात दिवचो सोमी, आमच्या बेजारांत आमची दुखां पुसचो सोमी, आमच्या एकसुरपणांत आमकां आदार दिवचो सोमी, आमी पडलेल्या वेळार हात दिवन उखलचो सोमी. येयात म्हजे सरशीं, कश्ट जालें न्हू, वजन वयतलें न्हू, हांव तुमकां सांगात दितां. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें तुमी शिका. हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो. सोम्यान आमकां हर एकल्याक आपोण दिलां ताचेच बटलाव करूंक, ताचे सवें रावोंक. आमची जबाब आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. बापाच्या एकल्या एकाच जनीत पुता, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा, आराधन तुका सोम्या जेजू. सर्ग संवसाराच्या सडवणदारा, आराधन तुका सोम्या जेजू. मनशा रुपी हे संवसारी आयिल्ल्या आराधन तुका सोम्या जेजू. मनशा कुळाच्या तारोका, आराधन तुका सोम्या जेजू. मनशा कुळाच्या सडवणदारा, आराधन तुका सोम्या जेजू. सर्गीच्या देवा, आराधन तुका सोम्या जेजू. त्रिंदादीच्या दुसऱ्या जाणा, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवा आनी जिवानपणा, आराधन तुका सोम्या जेजू. पास्काचे शेळये, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या सुखा आनी संतोषा, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचे बाचावे, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या बोऱ्या गोवळ्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या खऱ्या आनी नीज इश्टा, आराधन तुका सोम्या जेजू. जिविताच्या उंड्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. मनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दा, आराधन तुका सोम्या जेजू. मोरयेच्या जनीत पुता, आराधन तुका सोम्या जेजू. सर्गीच्या दारा, आराधन तुका सोम्या जेजू. मौनपणी काळजंतावन जेजूक आमी आराधन करया. आमी दयेकन बसया. एक भजन रुपार सोमेचें आराधन आमी मुखारसून व्हरया. तुजे लागीं आयले हांव R7 R7.
तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या जो कोण म्हजे थंय येता म्हजे संगी रावता तो निराशी जावचो ना तुका दोशी जातलो दर्शन दे कृपे सागरा दर्शन दे कृपे सागरा दर्शन दे कृपे सागरा दर्शन दे कृपे सागरा दर्शन दे तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या देवाचे उतर ऐकूंच्याक आमी उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडतले आनी बंदीखणांनी घालतले तुमी म्हजे फाटलावदार देखून
तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तो वळखीतें जाप दिवची ह्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचासक्त आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक ना वा आडावंक वा तुमचेर उपराटें उलोवंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापूय भाव भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां अपराधीन करतली आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारतली. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचे एकच एक केस लेगून नास जावचे नात. तुमचे दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हे देखन बसया. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलें. म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां जायते कश्ट दग्ध मेळटले. पूण ह्या सर्व कश्ट दग्धांनी तुमकां सुवार्थेक साक्ष दिवंक एक अवकाश मेळटलो आनी तुमच्या दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखूंक तुमकां साध्य जातलें. म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां हर एकलो द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचे एकच एक केस लेगून नास जावचे नात. बरवशाची उतरां आमी आयकत आहों. दगदवणी, कश्ट, सलवणी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सुखानातलें एक वस्त ह्या संगत म्हणयेत. पूण स्वामी म्हणटा तुमकां हर एकल्याक तारण आनी रक्षण मेळटलें म्हजे थंय. हे सर्व कश्ट दग्ध तुमकां सुवार्थेक साक्ष दिवंक एक कारण आनी आदार जातलो मात्र न्ही, तुमच्या दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमच्या शांती समाधानाच्या जिणये मुखांतर तुमी हर एकलो म्हजे पाटलावदार म्हणून तुमकां दाखोवन दिवंक साध्य जातलें. जेजून करची ती पासवणी. तुमकां कश्ट मेळटे तरी तुमच्या माथ्याचे एकच एक केस लेगून नास जावचे नात. समयाच्या ह्या उतरांचेर विश्वास दवरया. समय आमकां केदींच सांडून घालचो ना म्हणल्या त्या बरवशान त्या पातयेन आमी जियेवया. कीर्तन 143. जिवितांतल्या कश्टा दग्धांत कशें आमी देवाची स्तुती करीजे म्हणल्या विशयांत आमकां समजोणी दिता. तर तें कीर्तन आतां आमी भक्तीपणान आयकुया. सर्वेस्परा म्हजी मागणें आयक, म्हज्या विश्वासीपणान म्हजे विनवणेक खाण दी. तुज्या विश्वासीपणान म्हजे विनवणेक खाण दी. तुजे न्यायनितीन म्हाका जाप दी. तुज्या साकराक जडतेक आपय नाका, कित्याक जियेतल्या मदलो कोणूच तुजे मुखार नितीवंत न्हय. दुस्मान म्हजे फाटीक लागला, म्हाका धरणीक शेवटून मस्तिता. आदी म्हाका मरून गेल्ल्या सारको काळोखांत म्हाका वस्ती करूंक लायता. म्हजो जीव गळून गेला, म्हजे भितर म्हजें काळीज बियान गाबरलां. पुर्वींच्या दिसांचो म्हाका उगडास येता. सगळ्यो तुज्यो करण्यो आठयता. तुज्या हातांची कृत्य हांव नियाळटां.
हात विस्तरून तुका प्रार्थना करता. सुकून गेल्ली भुंये परी म्हजो आत्मो तुका थारयता. सर्वेस्परा बेगीन म्हाका जाप दी. म्हजो आत्मो विरोन गेला. तुजे मुखामळ म्हाका लिपय नाका. लिपयशी तर फोंडांत देंवतल्या भाशेन हांव जातलों. सकाळीं फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. कित्याक तुका हांव कलतो जाता. तुजी खुशी करूं म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपट मार्गार म्हाका सोलोवन व्हरूं. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळे. म्हजे न्यायनितीन विघ्न तुजे न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. तुज्या मोगान म्हज्या दुस्मनाक नास करूंक म्हाका दग दितल्या सगळ्यांचो नास कर. कित्याक हांव तुजो साकर. बाबा भयणीनो, हें सगळें किर्तन कश्टां दगदवणे मदें देवाचेर विश्वास दवरूंक आनी देवाची काकूळट आनी मोग आनी बोगसाणें अनुभव करूंक आमकां उलो दिता. आमच्या जिवितांत आसले सर्व कश्ट येवचे ते दगद येवची ती सलवणी सोम्याच्या हाती आमी भेटोवया. सोमी आमकां हर एकल्याके ताच्या मोगान वेंगता. आमकां केन्नाच तो सांडून घालिना. एक पानो दिवची आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत तरी हांव तुमकां सांडिचो ना. सर्वेस्परा देवाची ही बसवणी त्या सोम्याचेर आमचो विश्वास दवरून आमची पाथयणी आमचो बरवोसो ताचेर आमी परगट करया. आमची जबाब आमचे संगता राव सोमिया. हांव पिडेंत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. अनवरांक सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या. एकसुरो हांव जाताना आमचे संगता राव सोम्या. निराशेंत हांव जियेत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. बावडतांत हांव दंडलतना आमचे संगता राव सोम्या. दूख सोसूंक म्हाका मेळटा आसतना आमचे संगता राव सोम्या. कश्टां वयर कश्टांक हांव सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या. समस्यांक हांव बली जाता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. जिणयेंत हांव सलवणी देखताना आमचे संगता राव सोम्या. रिणाच्या बऱ्या पंदा हांव बुडताना आमचे संगता राव सोम्या. आर्थीक समस्यांक हांव वळख जाताना आमचे संगता राव सोम्या. कुटुंबांतली शांती समाधान नास जाताना आमचे संगता राव सोम्या. म्हजे विशयांत अपप्रचार जाताना आमचे संगता राव सोम्या. म्हाका हेरांतावन वायट आयकोंक मेळताना आमचे संगता राव सोम्या. म्हाका दुर्सवणे आनी टिका मेळटा आसतना आमचे संगता राव सोम्या. पातकाची ताळण्याक हांव सांपडत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. दिसपडतो ग्रास जोडूंक म्हाका कश्ट जाता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. म्हज्या मोगाच्यानी म्हाका सांडून घालता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. वायट सवयांक हांव बली जाता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. मागणें करूंक म्हाका कश्ट जाता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. हांव आसतलों तुमचे सोबे संवसाराच्या अखेर पर्यंत. जेजू आमचे थंय आसा. आमच्या कुटुंबांत आसा. आमच्या दिसपडत्या वावरांत आसा. तो आमकां सांगात दिता. तर सोम्याचो सांगात आमी आशेवया.
आनी म्हणया जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, कांय ना म्हाका उणें. मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणें. जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणें. मोगचो पुरो सोम्या, मोगचो पुरो Sommia, qui a casoro, o casan peto caso, se san paso dvoro. Gesù mozorai, tosso makazai, tace vine makajion ka asadye. जेजू म्हज्या जिविताचो राय, म्हजो तो सोडवणदार, म्हज्या जिविताचें दायज. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू मोचे खाण आनी तोच मोजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणें. जेजू म्हजो राय आनी तोच मोजें दाय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू मोचे खाण आनी तोच मोजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो जीव लेगो जीव दिल्लो, मोग तुजो पुरो Sommia, qui a casoro, o calzan peto naso, se san paso puro. Somi amso sorbandar, somi amso इष्ट सदांच आमच्या गरजांत पावसो. ह्या इश्टा सारको दुसरो इश्ट आमकां ना. हांव तुमकां इश्ट म्हण आपयता, हांव तुमकां साखर म्हण आपयना, बगार हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. तुमकां हर एकल्यागे जेजू इश्ट म्हण आपयता. जेजू मोजें ज्ञान आनी जेजू मोजें ध्यान, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजी वाट ताका कशी करूं पाट, जियेना हांव ताचे विणें. जेजू मोजें ध्यान
आनी जेजू मुजेर घ्या आनी म्हाका नाकाय उणे जेजू म्हजी वाट ताका कशी करूं पाट शियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इसले गुची दिल्लोलो मोग तुजो पुरो हुई आकाशोरो सोम्या हुई आकाशोरो मोकळसान पेटो नासो सांगान पासोत बोरो मोकळसान पेटो नासो सुसान पासोत बोरो सुसान पासोत बोरो सुसान पासोत बोरो आता आमचे वयर उबारून आमी सोमयाची स्तुती करया हालेलुया 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 सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका हालेलुया 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 सोम्या जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. एक घडी भर आमचे दोळे दंपिया सोमी आमचे समकर आसा त्याचे हजारपण खरेचपणी आमकां आमी अनुभव करया आमी ताका अर्घ दिवंक आयले हांव ताची स्तुती करूंक आयले हांव आमच्या जिवितांत असले सगळी विनवण्यो मागणी करूंक आमी हांगासर आयले हांव जेजूस अशी गेल्लो कोणी निरासपणान फाटीं आयलोलो ना पिडेस्त आयले कोडकार आयले आंगळे पांगळे आयले हर एकल्याकय सोम्यान बरें केलें हर एकलो बरो जावन संतुश्ट जावन सोम्या तावन फाटीं गेला जेजूस अशी कोण येता तो कितेंच निरासपणान फाटीं वेसोना बेजारायेन तो कितेंच फाटीं वेसोना कितेंच जोडी नासतना रित्या हातांनी कोणूच फाटीं वेसोना बरोवन वोमतोवच्या मापान सोमी आमकां दिता कीर्तन 35 वळ 18 देवाचें उतर म्हणटा व्हडले सभेंत हांव तुका अर्घां दितलो लोक एकठांय जाता थंय तुजी हांव स्तुती करतलो व्हडल्या सभेंत हांव तुका अर्घां दितलो लोक एकठांय जाता थंय हांव तुजी स्तुती करतलो आमी सर्व सोमयेची स्तुती करूंक हांगासर आसा सोमयाक आमी अर्घां दिवंक आमी हांगासर आसा आमच्या जिवितांत सोमयान केले सगळी बरेंपण नियाळून
ताणें आमच्या जिवितांत केली सर्व विस्मितां नियाळ ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब अर्गां तुका मोगाळा जेजू. अर्गां तुका मोगाळा जेजू. ह्या पवित्र येवकरिस्ताद्वारे आमचे मदें सदां तूं वस्ती करताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. पवित्र उतरान आमचे लागीं तूं सदांच उलयताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. पवित्र संस्कारांनी आमकां तूं जिवान भरताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. तुज्या म्हणयाऱ्यांक तुजी प्रतिरुपां जावन आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. बावडतेच्या जम्यांत तुजो सांगात आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां क्रिस्ती बावडतांत वागोवचें देणें आमकां वाडचें देणें आमकां फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां बरें कुटाम तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां दिसपडतो ग्रास तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां हर एकल्याक तुज्या सारकेची आनी स्वरुपायची जावन रस दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां बुदवंतकाय आनी जाणवाय तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. विविध देण्यांनी आनी तालंतांनी आमकां तुवें नेटयलेल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां तुज्या कुरपे देण्यांनी तुवें भरलेल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां बरी भलायकी मोतीचें समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां बरी जाणवाय तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां कुटुंबा जिवीत जियोवच्याक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. कुटुंबा जिणेंत बरो सांगात ह्या सांगातीन म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. म्हज्या जिविताची सर्व योजना तुवें सफळ केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. म्हज्या पैणा वेळार म्हाका सुरक्षीत रितीन तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. सर्व रितीच्या मारेकार पिडेशिडेतावन म्हाका निवारलेल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. म्हाका बावडतांत जियोवचें देणें तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. म्हाका मेळ्ळलो तो भावार्थ हेरांतय वांटून घेवंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां बऱ्या भुरग्यांचें देणें तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. भुरग्यांक शिकपाक बरें मोत तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. सर्व रितीच्या आपायांतले विघ्नांतले तुवें निवारलेल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमच्या परगांवांत आसच्या भाव भयणींक तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमच्या समाजेंत शांत समाधान तुवें रास केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. सर्व पिडेस्तांक पिडेंतलें तुवें राखलेल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमच्या जिवितांत जाल्ली सर्व विस्मितां एक घडी बरें आमी आमच्या मोती हाडया. दिसत पडटें जायतें बरेंपण आमी समेत हांव जोडटा. मेठा मेठांनी सोमी आमकां राखता. मेठा मेठांनी सोमी आमकां सांबाळून व्हरता. हे सर्वांचो उडास करया. ह्या सर्व बरेपणा खातीर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावन समयाक आमी अर्गां पटोवया, होगळाप दिवया आनी उबे रावून गावया गीत. सोम्या दिनवास बुकान गीत नंबर E14 भावा भयणी सांगाता. भयणी सांगाता अर्गां दिता ओ बुका जेजू आवडटा. आयलाय आतां म्हजे तर हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता ओ बुका जेजू आवडटा. आयलाय आतां म्हजे तर हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता.
मुझे जीवित तू जीवन पाओ तुझे तैसो मिया आप संपूर्ण तू मुझे जीवित तू जीवन पाओ तुझे तैसो मिया आप संपूर्ण हवा बहिनी सांगता अगाधिता ओका जेसू आवडता आईलाय आता मोजे तर आवडलाता वैभव तुझो हांव गाता Miadakwa ang tufanto di tujadaisa yekwanto tu somiadakwa ang yekwanto di tujadaisa yekwanto awa bainik sagata ergandika uka Jesu आवडता आईलाय आता मुझे तय आवडता वैभव तुझो हांव गाता तू मुझे सर्व तू मुझे तर मुझे काळी तुझे घर तू मुझे सर्व तू मुझे कर मुझे काळी तुझे घर हवा बहिणी सांगता अराधिता ओका जेसू आवडता आईलाय आता मुझे तर आवडता वैभव तुझो हांव गाता हवा बहिणी सांगता अराधिता Jesu आवडता आईलाय आता मुझे तय आवडता वैभव तुझो हांव गाता आम्ही ती बिगलिया विविध गरजां खातीर मागचो हो वेळ आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत जायते अत्रेग आसात जायती मागणी आसात आमच्या कुटुंबाचे अत्रेग कुटुंबाच्यो गरजो आसात हांगासर ह्या सुवातेक येता आसतना हेरांनी म्हजे खातीर मागूंक म्हजे खातीर माग म्हणून विचारलां सबार जाणांक हांवें तुजे खातीर मागता म्हूण हांवें बसयलां ह्या वेळार वेळ आमी आमच्या गरजां खातीर हेरांच्या गरजां खातीर आमी मागोवंक जाय पयल्या सुवातेर आमी मागया अख्खे पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेचें मुखेलपण घेवन आसा पापा साहिबा खातीर सर्व कार्दिनालां खातीर बिस्पां खातीर याजक धर्मिकां खातीर तशेंच सगळ्या लायक परजे खातीर आमी मागया जुबलेवाचे वरस आमी आचरण करच्या ह्या वखदा आमी हर एकल्यांनी बरवशान बरोवन बरवशान आमची यात्रीक पयन मुखारसून व्हरूंक देव आमकां हर एकल्यागे कृपेन बरोवन दी सगळ्या पवित्र सभेंत नवी दिशा नवो बरवसो उदेवन
आमी नव्या भावार्थ नव्या बरवशान जियोंक सोमी आमकां हरकी फावो करून दी म्हणून आमी मागया. मागया आमी आमच्या राष्ट्रा खातीर राष्ट्राचें मुखेलपण घेवन आसच्या सर्व मुखेल्यां खातीर तशेंच सगळ्या परजे खातीर आमी मागया. आमच्या राष्ट्रांत अशें अशीर चिंताप पयस सरून जात मात खात म्हणलो तो भेदभाव सांडून एकाच राष्ट्राचे सांदे म्हणलें चिंताप आनी धोरण आमी हातीन घेवन मुखार वचूंक आमकां सोमी फावो करून दी. थोड्याच दिसांनी आमच्या राष्ट्राचो स्वतंत्र दीस आमी आचरण करच्या ह्या वक्ता आमच्या राष्ट्रांत असले सगळी समस्या पयस सरून दी. अशांतीची असमाधानाचें सगळी वातावरण पयस सरून शांतीचें मोगाचें एकवटाचें समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक आमकां हर एकल्या की सोमी फावो करून दी आदार दिवन दी म्हणून मागया. थंय हांगासर कोमवाद उठोवच्या सर्व मनशांक मोतीक उजवाड मेळोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमची कुटुंबां आमी सोमयाच्या हाती आमी भेटोवन दिवया. आमकां हर एकल्या की सोमयान कुटुंबांत जियोवचें वर्तें देणें आनी भाग फावो केला. कुटुंबांत आमकां मोग मेळटा. कुटुंबांत आमकां शांती समाधान मेळटा. कुटुंबांत आमकां सांगात मेळटा. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत भावार्थ जिवाळ आसूं दी. एकवट मोग भरपूर रितीन वस्ती करून दी. बोगसाणें शांती समाधान रुता जावं दी. आमी आमच्या कुटुंबांत सांगातपणान जियोंक मोगांत जियोंक देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर आज आमी मागया. इस्कोलांत तांचें शिकप ती जोडटा आसतना तांणी जोडचें तें लिसांव तशेंच तें शिकप तांच्या मुखल्या फुडाराक आदार जावंक आनी बऱ्या मावल्यांनी बरलेलें जिवीत जियोंक तांकां आदार जावं दी. आमच्या सर्व भुरग्यांक सर्व रितीच्या आपायांतलें विघ्नांतलें तोच सोमी राखून व्हरून दी. जेजून म्हणलीं उतरां ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडात तांकां आडाय नाकात. ल्हाना भुरग्यांक जेजून आपडलें. जेजून तांकां पोटलून धरलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. तोच जेजू आमच्या हर एकल्याच्या भुरग्यांक आपणूं दी. पोटलून धरून दी. आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या युवा जाणांक सोम्याच्या पांयां तळ आमी भेटोवया. बऱ्या फुडाराच्या सोदनेर बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसच्या सर्व युवा जाणांक सोमी कृपांनी आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. तांणी वायट सवयांक बली जायनासतना आपल्या आवय बापायंक खाल जावन आपल्या बऱ्या जिणी आनी देखी मुखांतर समाजींत
परजळचे दिवे जावं दी म्हणून आमच्या सर्व युवा जाणां खातीर आज आमी मागया. आस्पत्रेनी तशेंच घरांनी विविध पिड्यांक लागून कश्टांच्या भाव भयणी उडास करया. तांकां आमी हर एकल्या की स्वामियाच्या पांयां तळा भेटोवन दवरया. जेजूच्या परगटचिणी वेळार पिडेंत आशिल्ल्या लोकांक हांतुळना समेत हाण जेजूच्या पांयां तळा दवरलो आनी जेजून तांकां हर एकल्या की आपडल्यांनी गूण केलें आनी बरें केलें. सर्व पिडेस्तांक हात धरून उखललेलो जेजू, सर्व पिडेस्तांक हात लावन गूण केलेलो जेजू आमच्या कुटुंबांत आसच्या, आमच्या समाजांत आसच्या, आमच्या फिरगतींत आसच्या सर्व पिडेस्तांक आपणून दी, हात धरून उखलूं दी, तांची पिडा शिडा गूण करूं दी म्हणून आमी मागया. सबार जाग्यांनी क्रिस्तांवांचेर हल्लो जाता. जेजून म्हणली उतरां, म्हजे फाटला उदार देखून तुमकां दगदवणी कश्ट सुखाशेनांत. तेच सोम्या लागीं आमी मागया. आमकां हर एकल्या की समिताच्या वेंगेन घेवं आमचेर जावचे ते हल्ले ते पयस सरून तसल्या तसली कृत्यां करच्या सर्व लोकांक मोतीक उजवाड मेळों दी म्हण आमी मागया. वायट सवयांक बली जावन जिवीत विबाडच्या सर्व व्यक्तींचो उडास करया. तांचे खातीर आज आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत हांव परगांवांत आसच्या भाव भयणी उडास करया. तांचे खातीर आज आमी मागया. जे कोणाक आमी मागता म्हण बसयलां, जे कोणाक मागण्याची गरज आसा तांचे खातीर आज आमी मागया. सम्यान शिकयल्या त्या मागण्याद्वारे आमची सर्व मागणी आमी सम्याक आमी पेटोवन दिवया. आमचे बाबा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळयेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सम्याचो आशिर्वाद जोडच्याक दिंबी घालन आमी तयारी करया. Sacramenta sostangamat kuruya Urvilatya krupa bodla Novyoriti adarya Sabon mecha asgat vishvya Bhavatache bodhivya Mapa Shekuta Ullasani Stutiza Udvi Maima Sasta Sasta Yekatarya Kursina Tukado Kaita Spirita Samasami प्रार्थुया.
येसुमिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ती आमी बगी सारको तुझे कुडेच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सस्नच्या सस्ना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. भाव भयणीनो एकूठाम जावन युवकरिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर आसा. हे बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमी आदारिल्ल्या सुखीचो उण्यापणाचो उडास करया. देवा लागीं बोगसाणें मागया. आमी सर्व पातकी म्हणलें वळखून घेवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गणे अवसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संवाद मोरये सगळ्या देवदूतां गरी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा
तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोलोवंक आनी देखीन सोलोवंक बागेवून जुवांव पाल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनोवणें ताचे उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळून आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससच्या ससना. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन सगळ्या इस्रायलाक हीं उतरां सांगून जाल्या उपरांत ताणें तांकां म्हळें, म्हाका आतां 120 वर्सां प्राय जालीं आनी म्हाका हांगा थंय वचूंक कश्ट मारतात. त्या भायर सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं ही जॉर्दन न्हंय उतरोवन वेचोनाय. सर्वेस्पोर तुजो देव आपुणूच खुद्द तुज्या मुखल्यान उतरोवन वेतलो. तसो तुजे मुखार ह्या राष्ट्रांचो नाश करतलो आनी तूं ती तुजे अधीन करतलोय. सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे जोशवाय तुमच्या मुखल्यान उतरोवन वेतलो. जशें सर्वेस्परान आमोरितांच्या रायांचो, सिहोनाचो आनी ओगाचो आनी तांच्या देशाचो नाश केलो, तशें तो ह्या राष्ट्रांचो नाश करतलो. देखून सर्वेस्पोर तांकां तुमचे अधीन करतलो तेन्ना हांवें तुमकां दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तुमी तांकां करूंक जाय. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भियेनाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सवें आसा. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. उपरांत मोइजेन जोशवाक आपयलो आनी सगळे इस्रायल परजे हुजीर ताणें ताका सांगलें, धैर्य घे आनी थीर राव, कित्याक तुवें ह्या लोकांक सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्ल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सर्वेस्परूस तुज्या मुखल्यान वेतलो. तो तुजे सवें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. सर्वेस्पराचें नांव हांव परगट करतां. वचा आमच्या देवाची वडवीक गाजया. तो आमचें खडप ताचें काम संपूर्ण, कित्याक सर्व ताच्यो वाटो न्याय नितीच्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. पुर्विल्ल्या दिसांचो उगडास कर. उतन गेल्ल्या काळाची वर्सां मनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विचार, तो तुका शिकयतलो. तुज्या मालगड्या लागीं विचार, तीं तुका सांगतलीं. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. जेन्ना सर्वेस्परान जनांगांक तांचें दायज दिलें, जेन्ना आदांच्या भुरग्यांक ताणें विंगड पंगड केलीं, तेन्ना देवाच्या ह्या भुरग्यांची संख्या पळोवन गांवांच्यो गडी ताणें थारायल्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. पूण सर्वेस्पराचें दायज म्हळ्यार ताची परजा जाकोबाचें घराणेंच ताचें दायज म्हूण लाभलेलो वांटो. सर्वेस्पोर एकलोच ताचो पालक पोशक. ताचे सवें ना दुसरो परको देव. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. जेजू तुमच्या खांद्यार घेया म्हणटा सुमी आनी मुजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजा सो. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. त्या वेळार शिस जेजू सशी येवन विचारे लागले, सर्गीच्या राजांत सकड्या वरणी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाक कलतो करन ह्या मनशा बरी जाता तो सर्गीच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्यांक म्हजे नांवी घेता तो म्हाका घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गीं ताचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वसत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडनो सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनातलेल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो एकलो नास जायनाय म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या भावांनी भयणीनो, भोव वासबी सावाल सकड्या वरणी व्हड कोण? आमच्या पैकी सबार पोटी ह्याच चिंतपा खातीर वाद विवाद जाल्लो, झगडें जाल्लें, राग जाल्लो, हगें दवरलेलें सबार पोटी आसा. सकड्या वरणी व्हड कोण? आमकां सकड्यांक व्हड जावंक जाय. ह्या संवसारी दृश्टे प्रमाणे व्हडपण म्हळ्यार कितें? थोड्या फावटी प्रायंत व्हडपण म्हण आमी लेखता, थोड्या फावटी अधिकारांत व्हडपण म्हण आमी लेखता, थोडी आस्त बदीक तांत व्हडपण म्हण लेखचें आसा. आज जेजू लागीं असलेंत एक सवाल, शिसा मदें तांकां सवाल आसले, आमचे पैकी उजव्याक कोण, दाव्याक कोण, वयल्या जाग्यार कोण, सकल्या जाग्यार कोण, असलें चिंतप, असली चिंतपां तांचे मदें वाळटली आनी सबार पोटी तांचे मदें तर्की चलतलो. आनी जेजू आज ह्या सगळी सवालांक स्पश्ट रितीन जाप दिता. जो कोण मौन बदलून ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजांत रिगावंक शकना. मौन बदलून तर सर्गीच्या राजांत व्हडलो जायचे जाल्यार मौन परिवर्तन करून ताणें सोम्याच्या त्या हिंडांत रावूंक जाय. दुसऱ्या भागांत जेजू म्हणटा, ते 99 शेळयां पैकी एक शेळी सुकोवन गेली, ते 100 शेळयां पैकी एक शेळी सुकोवन गेली. जेजू ह्या बरो गवळी त्या सुकोवन गेल्ल्या शेळयेच्या फाटल्यान वेता, ताका सोदून वेता आनी ती मेळलेल्या वेळार त्या सर्व 99 शेळयां पैकी त्या सुकोवन गेल्ल्या शेळयेचो जेजू चड मोग करता. बरो गवळी चड मोग करता म्हणलें जेजू आज दाखोवन दिता. म्हळ्यार जो कोण मौन परिवर्तन करून जेजू थंय पाठी येता, देवा थंय पाठी येता, तो देवाक भोव लागशिलो. ही सबार सन्निवेशांनी आमी पवित्र पुस्तकांत पळोवयेत. तो उजव्या बोगलेचो सोर निमाण्या त्या घडये आपणाचें पाथाक वळखून घेता आनी त्या वेळार तो सोमी कुर्सार उमकळून आसतनाय त्या सोराक बक्षिता आनी ताका तो सर्गीचें राज बसयता. तो मौन परिवर्तन करता आनी अशें मौन परिवर्तन केल्ल्याचो परिणाम जावन ताका सर्गीचें राज फावो जाता. वेचीक पूत तो सुकोवन वेता, पूण केन्ना मौन परिवर्तन करून पाठी येता त्या वेळार
ताका आदलोसो मान तो बापूय त्या सर्गीचो बाप फावो करता. तो वेचीक पूत चुकोवन गेलो तरी, बापूयक आविदेय जालो तरी, तो फाटी आयलेल्या वेळार मन परिवर्तन केल्ल्या वेळार ताचे थंय तो बापाक लक्षिलो जाता. जाकेवाचें जिवीत आमी पळोवचें तर जाकेव देवातावन पयस आसलो, जेन्ना आपणाचें पाताक वळखून घेता, मन परिवर्तन करता, त्या वेळार जेजू ताच्या घरांत प्रवेश जाता आनी जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. मातेव देवातावन ह्या जेजूतावन पयस आसलो आनी जेन्ना आपणाचें पाताक वळखून घेता आनी जेजूचो तो पाटलाव करता आनी तो व्हरतो सुवार्थेगार जावंक पावता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळोवचें जाल्यार मोइजेचें तें जिवीत. मोइजे देवाक खाल जावन जियेलो आनी अशें जाल्ल्या वरवीं देवाक तो मानवल्लो जावन जियेलो. भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांतावन कसलो संदेश आमी घेवया. आमी मन परिवर्तन करून बापा थंय फाटी येवया. जेन्ना आमी ल्हाना भुरग्यां बरी नितळ मनाचे, नितळ अंतस्करणाचे आमी जाता, नितळ मनाचे आनी नितळ अंतस्करणाचे देवाची भुरगीं म्हणटली आनी देवा बापाक मानवल्ली जावंक आमकां साध्य आसा. तर आमचें मन परिवर्तन करून देवा थंय आमी फाटी येवया. जशें ती सुकोवन गेल्ली एक शेळी, ती जेजू ताका सोदून आयलो आनी ती शेळी फाटी आपल्या हिंडाक पावली, त्याच बरी सबार पोटी ह्या संवसारी जिवितांत आमी त्या सुकोवन गेल्ल्या शेळये बरी आमी देवा थावन पयस येता. आमी फाटी मेटां काडया, मन आमचें परिवर्तन करया आनी नितळ मनाचें जावन देवाक लागशिल्ले जावंक आमी पावया. नितळ मनाची आमी जावन सर्गीच्या राजांत उंचले आमी जावया. सर्गीच्या राजांत व्हरतो कोण जाता? जो कोण ल्हाना भुरग्या बरी नितळ मनाचो जाता, तो सर्गीच्या राजांत उंचलो जाता, व्हरतो जाता, व्हडलो जाता. तर आमी तसल्या मनोभावाचे जावया, मन परिवर्तन करून सोम्या थंय आमी जियोवया. Từng amche upsita Bapa, mon amche arpita Tuka, từng amche beteta Tuka, kange ye Bapa, từng amche upsita Bapa. अर्पिता तुका दन आमचे भेटयता तुका खानगे ये बापा वायन वंडो तुका भेटोवचो साथ आमच्या कश्टा वापराचो करीत आमच्या काळजाचो कांगे ये बापा निमान्या रक्ताचो देहो जालो गो तुझ्या मोगाचो तो सागरे बेसास भेटोवचो भाव भयणीनो आमी भेटोवचें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता दुसरें जावं म्हूण मागाते. आपल्या मनान आनी महिमेक देव म्हणून घेवन सर्व पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता
आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगांत जियोंक सस्नाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जुवांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाकी ओ दीस संभ्रमो तुझे पवित्र सभे तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां दय दिता ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सांबाळताय देखो देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Pavit, 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 Galvaranso सर्वेस्वर तू सर्गांनी संसा बोला तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्तची कुडू आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेच बरी जेवण जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावरचो सोगोट परगटुया सोम्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवडेची खाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमकां समयसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या साखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसुदर मेल्या आनी ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पडूंक फावो कर. ह्या विधी बोंतनी जमत जाल्ल्या आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मोरये देवाच्या माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळपती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगत आमी मागया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सदबंदरा जेजू क्रिस्त जियेने बरोबश नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार कृतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासभर चलयताय सस्तच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी.
ओळ तुजी असीम दयाळाय सर्गींची देविकारा नाम तुझची पवित्रची आमची मोकळ शांती सागुरा आमच्या दयाळ सोडवणाऱ्या जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा मोकळ शांती सागुरा आमच्या दयाळ सोडवणाऱ्या जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा आमच्या काळजांनी करबिडा लाभय सांगात आमच्या पयना सेवे स्पिरितान आमकां बळ आवय दयेन सर्गा मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा निस्वार्थ sacrifice पेटयलोय पवित्र आत्म्याक आमकां दिलोय संसार नवो केलोय मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा प्रार्थुया सर्गीच्या बापा बागे वंसू हांव पावलो तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सस्नीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी सोलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूं आनी शेवटी ताच्या संगत आसपासचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली सडवणेची महिमा शिकयली जिविता तेन्ना तुज्या दिली ओडमेफान भागीवोन सुभाव पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा भगेवन जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सातांव दिल्ले बक्षाने ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक तुजी कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दायकन बसया. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवान आमी मागल्लें ताणें फावो केलां. समाज जनाक उपकार मागल्ले उपकार मेळ्ळ्यात. भावार्थान आमी हांगासर जायते पटी आयल्या. आमची मागणी आयकल्यांत आजय आमी भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. विविध आमी गरजो आमी घेवन आयल्या. पूण जेजू म्हणटा जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां येदोळस मेळ्ळां म्हणल्यार पातयेन तुमी मागा आनी तें खंडीत जावन तुमकां मेळटलेंच. आमी आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारा पासून आमी अर्गां दिवया. साबार जनांच्या जिवितांत साबार बरेंपण देवान भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर केल्यांत साबार जनांक हांगासर पुणशेताक येवंक फावो जाला. आनी एकल्यान पुणशेताक ताका येवंक फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. आनी आमकांय असले बाग आयच्या दिसा देवान आमकां फावो केला. बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्या. आमच्या पयना वेळार ताणें शाबीत रितीन आमकां हांगासर हाडून पावयला आनी तोच आमकां शाबीत रितीन तो पावयता. आयच्या दिसा देवाचें उतार आयकूंक जेजूक आराधन करूंक ताची बेसांवां जोन घेवचें आनी एवकारिस्ताच्या वेळार ताची सुकूड आनी रगत सेवचें वर्तें बाग ताणें आमकां फावो केला. ह्या सर्वां पासून आमी अर्गां दिवया. एका कुटुंबांत शांती समाधान फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. दोगा जणांक मागल्ले साबार उपकार फावो केल्ल्या पासून अर्गां दितात. फाटल्या दिसांनी कृशेक बरो फळ मेळच्या पासून आनी सांगातच पोपाळ झडचें रावूंक ताणें मागल्लें आनी मागले उपकार मेळ्ळ्यात. पोपाळ झडचें रावल्ल्या पासून अर्गां दितात. एकल्याची आर्थरायटीस पिडा गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. एका विद्यार्थी PUCंत डिस्टिंक्शन मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याचे BSc नर्सिंग तें संपोवन ताका गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याक एग्जामांत बरें रिजल्ट मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याची गांठी दूख पेंगटा दूख दोंपराची दूख गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. ह्या आमच्या बाबा भयणी सांगता आमी सोम्याक अर्गां दिवया. साबार उपकार देवान आमकां केल्यात. आमी मागच्या की सडीत ताणें बेसांवांनी आमकां भरलां. आयच्या दिसा ताणें आमकां हांगासर आपोवन हाडलां. कालच्या दिसा ताणें बरो सुशेग ताणें दिल्लो. आयचो नवो दीस पळोवचें ताणें भाग आमकां फावो केला. आमकां जिवीत दिला. हर एक दीस ताणें आमकां जीव दिला. हर एक दीस तो आमकां राखता सांबाळटा.
आमच्या जिवितांत सबा रितीचे कश्ट आमी बघता, निराशपण आमी बघता, कुटुंबांत गोवा बायले मदले समस्या आसात, आवय बापाय भुरग्यां मदले समस्या आसात, भावा भयणी मदले समस्या आसात, पूण हे सर्व समस्ये फूड करूंक ताणें सकत दिल्या. ह्या सर समस्यांतल्यान ताणें आमकां राखला. सबार फावटी आमच्या जिवितांत पिडा शिडा आमकां दोसता, आमकां जियोवचें नाका म्हूण बघता, तरीकी जेजून भियेनाका, हांव आसा तुजे संगता, तुजें जिवीत तूं आखेर करिनाका, हांव तुका धैर्य दिता, हांवूच तुका फुडल्या जिवितांक चलच्याक वाट, हांवूच तुका जिवीत, हांवूच सत म्हणून जेजून जायते फावटी ताणें आमकां धैर्य दिला. ह्या पासत सम्याक आमी अर्गां दिवया. भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्या मुखांत्र सबार बेसावान तो आमकां वतीत आसा आनी हाका पुराक म्हणलें बरी. ह्या दिसांनी भक्तीक सोडूनच आसात म्हणजे जायते बरेपण जावनूच आसा आनी हें बरेपण स्वामी जेजू आमच्या भक्तां मुखांत्र तो करता. काकुळतीक नांवाडलेलो आमी काकुळदार जावंक, एकामेकाचे सोडून बगसूंक, कुटुंबांत राजी संदान समारा राजी संदान आसा करून माया मोगाचे व्यक्ती जावन हे कुटुंब तशें जियोवंक ताणें आमकां आदार दिला. ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्मी बेराव्या प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा, भाग्यवन जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेला सर उपकार आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजूचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे परी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये भाग्यवन जो हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरोवन लोकांच्या काळसाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तीकां आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी भाग्यवन जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सयल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन दयाकन बसया. भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्याच्या पांयान तळाई आमी विविध गरजो आमचे तेसावां आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो आमी घेवन आयल्या. सबार जाणांनी तांची तेसावां बरपेनीशी हांगासर दिल्लीं आसात. 14 जाणांक घरांत मोतीक समाधान मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक कुटुंबाच्यांनी मागोवंक विचारलां. एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक 14 जाणांक गांठी दूख आनी हृदयांत उलोवप गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या. 17 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याक एग्रीगोल्डांत घाल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 2 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक, एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक,
एकल्याक दुबयंत बरें काम आनी वेळार सांबाळ मेळोंक एका धाकटुल्या भुरग्याक 8 म्हयन्याच्या बाळशाक फिट्साची पिडा आसा ती संपूर्ण रितीन गुंज जावंक मागोवंक विनंती केल्या. ह्या कुटुंबांत घोव बायले मदले आसचे ते तक्रार समाज जावंक मोगान तांणी जियोंक मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याक तोंडा भितर फड पडटात आनी ते संपूर्ण रितीन गुंज जावंक मागोवंक विनंती केल्या. तेगा जनांक बरी सैरीक फावो जावन काजार बऱ्या रितीन जावंक मागोवंक विनंती केल्या. एकाचें घर बांदपाचें पंथा पावोवंक आनी लोन ताका मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. दोगा जाणांचें रीण फारीक जावंक विनंती केल्या. 4 जाणांक बरें काम मेळोवंक एकल्याक रातीची सारकी न्हीद पडोवंक 2 जाणांचें आमल पियोने सोडच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याक शिकोवंक बरी मोत मेळच्या खातीर जानवाय मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याची मोत उजवाडावच्या खातीर एकल्याचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम ते परिहार जावच्या खातीर एकल्याची पोटाची दूख गूण जावच्या खातीर एका स्त्रियेची आस्पत्रे आसल्या एका स्त्रियेची प्लेटलेट्स ती सोडोवंक आनी बेगीनच बरी भलायकी मेळोवन आस्पत्रेंतले डिस्चार्ज जावचे खातीर ह्या सर्वाच्या गरजा खातीर आमच्याय गरजा खातीर आमी ही घडीभर मागया. साबार जाणांनी म्हजे लागीं मागोवंक विचारले आसा. तांचे हर एकल्याच्यो गरजो भक्ता जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मुखांत्र सर्गी देवा बापाक हांव भेटोवन दिता. दुबेदासच्या एका भयणीन तिका थंयसर काम मेळच्या पासत सुनील म्हणल्यार एका भावाक बरे सैरेक मेळना कुटुंबां जिवीत लग्ना जिवीत ताणें जियोनच्या फावो जावच्या पासत ग्रेशियान एका भावाक परगांवांत गांवांक येता आसतना जायते समस्या ताका आसले पूण ते सगळे समस्या परिहार जावन बेगीनच परगांवाक वचोंक ताका फावो जावच्या पासत एका कुटुंबांतल्या युवजनाक लग्न जावचें आसा ते सगळे कितेंच समस्या नासतना बऱ्या रितीन जावच्या मागोवंक विनंती केल्या. पेरमानूरच्या एका कुटुंबान थंयसर तांचें घर आनी पुरा बांदून जालां कुटाम थंयसर वस्ती करनासता तांणी दुसऱ्या जाग्यार कळीत नासतना तांणी घर बांदल्लें आनी आतां समस्या जाल्या सगळ्या समस्यांतले तांणी परिहार जोडचे खातीर दोनी पार्टींनी थंयसर राजी संधान जावन तांचे समस्ये समाधानान तांणी परिहार करूंक देवाचो आदार मागया. साबार जाणांनी मागोवंक विचारला. आमच्या सिस्टरीची आवय बरी जावच्या पासत आमच्या विघाराक संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या पासत आज पयल्या ते डिस्चार्ज जावचे आसात पूण आनीकी साबार आनीकी बरी भलायकी तांकां मेळच्या पासत आमी मागया. हांगासर आसल्या आमच्या हर एकल्याच्यो गरजो एकामेका खातीर आमी मागया. विविध गरजो घेवन विविध तेसावां घेवन आमी हांगासर आयल्या. भावार्थान फातरेन आमी हांगासर आयल्या. भावार्थान आमी मागता आसतना कितेंच देव आमकां निराश करिना. कंगाल जावन आमी वचोंक तो आमकां पाटी सोडिना पूण मागिल्लें आमी ह्या सगळें मेळटा म्हूण सांगूंक जायना पूण खंडीत जावन देव आमची मागणी आयकता आनी आमकां केदाळा कितें जाय तें सगळें ताका कळीत आसा. कित्याक ताणेंच आमकां रचला तोच आमकां सांबाळटा. आमच्या जिविताची फुडली वाट तो चलोवन व्हरता. आमच्या जिवितांत कितें सगळें घडोवंक आसा तें सगळें ताका कळीत आसा. सगळें सोम्याच्या हाती आमी भेटोवन दिवया. आमचें सगळें जिवीत कुटुंबा जिवीत संवसारीक जिवीत कितले दीस कितलीं वर्सां तें आमकां कळीत ना पूण कितलीं वर्सां आमी जियेता
ते जिवीत बऱ्या रितीन आमी जियोनच्या शांती समाधानान आमी जियोनच्या बक्षणाची व्यक्ती जावन आमी जियोनच्या आमच्या कुटुंबांत फुडें बरें फाल्यां जावंक आसा आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवा जनांक साबार जनांक लग्नाचो बेस स्विकार करूंक आसा जायतीं जाणां तयाराय करून आसात सगळीं तयाराय प्रत्येक रितीन आत्मीक तयाराय ती बऱ्या रितीन जावच्याक लग्ना बेसांत तांणी देवाचो मोग तांणी अनुभव करन आल्तारी मुखार तांणी दिवची ती भास एकामेका मोगान तांणी जियोनच्याक एकामेका बगसून तांणी जियोनच्याक विश्वासीपणान जियोनच्याक गरजो आदार तांकां लाबोवन दी म्हणून आमी मागया साबार जनांक तांकां नाना रितीचे अणवार आयिल्ले आसात साबार जाणांचो व्यापार वहिवाट तांकां तांणी आशिल्ले बरें बरो प्रतिफळ मेळोवंक ना लॉस तांकां जाला सगळे जेजूच्या पांयां आमी भेटून दिवया आमचे फाटलें जिवीत आनी जेजू लागीं आमी विचारया कितें आमच्या जिवितांत आमी पातकां केल्यात कितें आमच्या जिवितांत उणेपण आसा जेजू तुज्या मोगान तूं आमकां भरती कर आमचे पातकां तूं बक्षी आमच्या पातकां खातीर आमच्या भुरग्यांक तूं शिक्षा दिनाका या आमच्या वडिलांच्या पातकां खातीर आमकां शिक्षा ती भोगूंक दिनाका जेजू आमच्या वडिलांक आमकां आमच्या भुरग्यांक आमच्या सेसमारा हर एकल्या जेजू तूं बक्षी जेजू आनी मागल्लें आमकां आमच्या भावा भयणीक तूं फावो कर जेजू म्हणून भावार्थान आमी मागया उबे रावन तूं आमकां पाव येवकारिस्तसो आमकां कोरो मोक्ष कय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गेच्या राजांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या वाकानूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी तूं संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां कळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कृपेन बरोल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक तशें आतां आनी सदां सर्वता आमेन सोम्याचे नवे आमचो आधार सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात सर्व अंतरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक बागेवोन जुवो पॉल दुसऱ्यान आपला बागेवोन जिणये मुखांतर तुज्या पुता आनी जेजूचो मोग तुजे परजेन भोगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण के दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर तें आमकां फावो कर म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो बागेवोन जुवां पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी तुका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव बागेवोन जुवां पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो आनी ताची देख घेवन खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आल्तरेचो मान ताका फावो जालो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरान सस्नीक संतोष भोगूंक तुमी फावो आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सदां देवो आनी सदांका तुमचे तें वस्ती करूं
वोसुनेयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो आराधन केलें मिसाचें बलिदान भेटून जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्विकार केलें आनी तशेंच आमच्या भक्ता जुवांपाल दुसरा मान करून ताच्या मुखांत्र आमची मागणी देवाक भेटून दिली. आमच्या गरजां खातीर मागलें. तुमकां सर्वांक आयचे दिसा ह्या नव्यान हजर जाल्ल्याक आनी हांगासर येवन आयचे दिसा आत्मीक बरेपण जोडल्या हर एकल्याक एकामेका खातीर तुमी मागलां, आमच्या खातीर मागलां. तुमचो हर एकल्या स्वामी उपकार बावडटा. तुमी जे इरादे तुमी घेवन आयल्यात ते इरादे तुमकां फावो जावं. तुमची तेसांवां ती जारीक येवं. तुमकां देव 100 वाट्यांनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून हांव मागतां. आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटून आराधन कर आनी तशेंच नवें सोलून वेल्ल्या बाप ऑल्वीन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रस्तूत कोड्याळ कुटुंबा जिनिये केंद्र थंयसर डिरेक्टर जावं आनी तशेंच प्रायवंत याजकाच्या घरा थंयसर याजकाची मोगान ते जतन घेतात. जायती जबाबदारी तांकां आसा. आनी आयच्या दिसा हांगासर येवन तांणी मिसाचें बलिदान भेटयलां आमच्या पासत मागलां. ह्या पासत तुमच्या समेस्तांचे तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या त्या वर्त्या मिसावाक सर बरें मागता. देव बरें करूं फादर. आयच्या दिसा मुर्दोम मिसा दिल्ल्याची नांवां आतां वाचून सांगता. हाच्या प्रधान ह्या संघाच्या हातींत हांव मुर्दोम मात तुमी स्विकार करची. आयच्या दिसा मुर्दोम दिल्ली आसात रोनाल्ड शुभा नोरोना आनी कुटाम सांपाल वाडो आनी तशेंच तांणी आयच्या दिसा आयल्या सर भक्तिकांक तांणी जेवण स्पॉन्सर दिल्लें आसा. तांचो उपकार बावडटा. रोनाल्ड मुर्दोम मिस आसा रोनाल्ड शुभा नोरोना आनी कुटाम मुर्दोम मिसदा दिलां रस्किना कुटाम बागेवन कुटमा वाडो आनी एक मुर्दोम मिस दिलां रस्किना कुटाम बागेवन कुटमा वाडो. मुर्दोम मिस दिलां अनिकेत नजरेत सांबस्त्या वाडो. मुर्दोम मिस दिलां प्रिसिला फेर्नांडीस बेजय. मुर्दोम मिस दिलां स्टेला सुआरीस लुट्स वाडो. मुर्दोम मिस दिलां अभिलेश मिशेल डिसोजा फातिमा पयलो वाडो. तशेंच मुर्दोम मिस दिलां लोवीस मोरास सा पेद्रो वाडो. मुर्दोम मिसां दिल्ल्यांचो आनी मुर्दोमाची वाती वांटिल्ल्या मनादीक बाप ऑल्वीन तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्यानो आमच्या बचपे फिरगजेंत नोव्हेंबरांत मोरयेचें फेस्त आमी संभ्रमता आसतना बाळोक मोरयेचें आमी सकडी संभ्रमता. पूण आमच्या फिरगजेंत आमचें शेत म्हणलें एक फिरगज पत्र आसा आनी तातूंत आमी विविध संगती तांचो फायज करता. आनी हांगासर आमचें जुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्लें हें पुणशेत आसा आनी साबार जाणां आमी बरेंपण जोडून घेतिल्लें आसा. आनी आपूण आमचें शेत बुकांत हांगासर साबार जाणां बरेंपण जोडलेलें तुमी थंयसर पत्रार फायज करूंक कशी व्हरता तर तुमकां अवकाश आसा. तुमची नांवां ह्या नंबर आमच्या सिस्टरी लागीं थंयसर तुमी दिवं येता. आमी तें आमच्या फिरगस पत्र आमचे शेत बुकांत
आमी फायज करता. जे उपकार तुमकां मेळ्ळ्यात ते तुमी कळीत करचे. तुमची नांवां जर तर फायज करूंक नाका जाल्यार पूण तुमकां या बरेंपण जोडुल्लें तुमकां मानून घेवंक मन आसा आनी उक्त्यान साक्ष दिवंक मन आसा तरी तुमकां अवकाश आसा. फाटल्या दिसांनी आमकां हांगासर कंताराम म्हणून TV प्रोजेक्ट घालूंक 3 TV आनी तशेंच लॅपटॉप सगळें वेवस्था करूंक एक दानी हांवें तुमकां फाटल्या दिसांनी सांगिल्लें आनी एक दानी आमकां मेळ्ळ्यात जेजूच्या पवित्र काळजाच्या वाड्यांतली. तांणी नांव सांगचें नाका म्हूण सांगलां. तांकां हांव प्रत्येक रितीन तुमचे समेश तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या 2 कुटुंबांच्यांनी दान जावन तें सगळें तांणी दिलां. सुमार 1,25,000 एक दानीन 50,000 तांणी दिल्ले आनी एक कुटुंबान तांणी उरिल्ले पयशे आमी दिता म्हूण तांणी बसयल्ले. आतां आयच्या दिसा तांणी दिल्यार तांकां प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा ताच्या उदारपणाक. आनी आमची गरज समजून तांणी दिलां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या विस्नार आशिर्वादा मागता. व्हडा संख्येन तुमी हजर आसात फाटल्या दिसांनी आनी केसडीत जण खंडीत जावन येतले कित्याक तितलें बरेंपण तुमी वैयक्तीक रितीन म्हजे लागीं सांगिल्लें आसा आनी खंडीत जावनूच आसा. येवच्या ऑफकोर्स ह्या हप्त्यांत शुक्रारा दीस आमी स्वतंत्र दिवस आमी संभ्रमता. मोरेच्या सर्गीक घेण्याची दबाजी परब आमी संभ्रमता. देखून येवच्या हप्त्यांत मंगळारा दिसा सुडकेचे आमचे सुडकेचे परब आमी संभ्रमता. देखून येवच्या मंगळारा सुडकेचे विशेष मागणें आसा. विविध समस्या आसात कुटुंबांत. साबार जाणांनी म्हज्या लागीं वैयक्तीक रितीन कावन्सिलींग तुमी आयिल्ले आसात आनी म्हाका गरज समजता मागण्याची कितली गरज आसा आनी खंडीत जावन मागिल्लें देव फावो करता. देखून सुडकेचे मागणें आसा. देखून विविध रितीन पिडा शिडा भोगतली मानसीक रितीन दैहीक रितीन ज्या कोणाक येवंक जाता अंतुणान असल्यांक तुमी आपुणान येया म्हूण सांगना पूण कोणाक बसोवंक जाता येवंक जाता तसल्यांक तुमी आपोवन हाडा. येवच्या मंगळारा दिसा विशेष मागणें आसतलें सुडकेचें मागणें. आनी नाना रितीन समस्यांक वळख जाल्ले आमाल पियोने बिडी सिगरेट आनी विविध रितीचे कुटुंबांत आवय बापाय मदले भुरग्यां मदले घोव बायल्या मदले समस्ये युवा जनांचे समस्ये वायट वाटेक गेल्ल्या युवा जनांचे विविध समस्ये नाना रितीचे बंदड ते बघतात. तुमी आपोवन हाडा या एकामेका तुमी सांगा आनी खंडीत जावन एकामेका मागोवंक उत्तेजन दिवचें एकामेका बरेंपण जोडूंक उत्तेजन करचें एक मिसा म्हणल्यार आमी समजून घेवचें. आमी मागता बरेंपण जोडटा पयल्या कितें बरेंपण लाबोवन दी म्हणलें तें मनोभाव आमचें तें आसा जाल्यार एकामेका खातीर मागता जाल्यार आमकां आनीक किसडीत रितीन आमी मागिल्लें मेळटा आनी मागिल्लें देव आमकां फावो करता. ज्या कोणाक येवंक जायना जाल्यार व्हडना पूण आमी येता आसतना भावार्थान तांच्या खातीर आमी मागया एकामेकाची गरज आमी समजून घेवया आनी एकामेका खातीर मागिल्लें खंडीत देव फावो करता. आरीघराच्या पिडेस्ताक तेजो त्या पिडेस्ताक घरा भितर येवंक ना तांकां नातल्या वेळार कितें केल्लें तांणी पाकें उक्तें करून पाक्या वयता ताणें देंवयल्लें. ते कोण मनीस खालें ते सोगसून गुत्ता आसात की कोणाय गुत्तू ना उरलें कितें करूं ना ते कोणीच जावंक पुरो. त्या आरीघराच्या पिडेस्ताक वळख नातलें नांव सांगनातलें त्या व्यक्तीन थंयसर जेजू खंडीत बेसांव म्हणे भरता जेजू खंडीत आशिर्वाद दिता म्हणल्यार फातयेन तें पाकें उक्तें कर थंयसर त्या अंतुणा समेत ताका देंवयलें आनी जेजून त्या पिडेस्ताचो मात्र न्ही त्या 100,000 भावार्थाक लागून जेजून बरें केलें. पळय आमचो भावार्थ आमी तो कितलो गूण आसा आमी एकामेका खातीर आमी भावार्थान मागता तें सगळें देव हर एकल्या फावो करता. आनी ज्या मापान कितल्या व्हड मापान आमी पेल्या खातीर मागता तवळ ताच्या कितोर त्या मापान आमकां मेळटा. दिल्ल्यांत आमी घेता आमी दुसऱ्या खातीर मागता आनी एकलोय आमचे खातीर मागता आनी एकामेका खातीर केल्लें मागणें देव
आयकता आयकता आयकूनच आसा आनी खंडीत तो आयकता. सगळ्यांचो हांव परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भक्ता जो हांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र तुमकां देव बेसाव आनी बरोवन दिवन मागता. आतां आमी सेवकाच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागता. मनादीक बाप ऑल्वीन तुमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो आनी त्या नंतर आमच्या तकलेचे हात दवरून आमी मागतले आनी सांगता आमी जेवण स्विकार करचें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बोदयाळ बापा तुजे उदारपणा खातीर आज आमी तुका दिन वाचता. आयच्या दिसा ह्या नोवेनांत भाग घेवन तुजी आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर तुवें ओतुल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसता. आज सेवकाच्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमच्या हर एकल्याच्या कुडीक बोळ भलायकी फावो करूं. तशेंच हें जेवण तयार करूंक वावर केल्ल्या हर एकल्याचेर दान दिल्ल्या व्यक्तींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी अशें हें जेवण आमकां हर एकल्याक एकवटाचें मोगाचें जावं जो जियेताय रासवड चलयताय सस्तच्या सस्तनाक आमेन. Santiso tu amso Age bonzo vampau dusro Baby kakul tiso bhakto Age bonzo vampau lamso Moksanya so shantiso tu amso Age bonzo vampau dusro Baby kakul tiso bhakto Age bonzo vampau lamso Namat namat tuka Namat namat tuka Baby bhakta amcha santa Shanti jagu bhara Namat namat tuka Namat namat tuka Devik bhakta amcha santa Shanti jagu bhara Sandan mokseva tuzo perder Matlauda Krista sotum bolvo Ovi sabeso rai kumar Age bonzo vampau dusro Raji sandan mokseva tuzo perder Matlauda Krista sotum bolvo Ovi beso rai kumar Age bonzo vampau dusro Namat namat tuka Namat namat tuka Devik bhakta amcha santa Shanti jagu bhara Namat namat tuka Namat namat tuka Devik bhakta amcha santa Shanti jagu bhara Mogal kata sove Amkar Maria Shirvade Vamka Magyavan Suam Paul Dusriya Magyan Kasta Chakarve Varam Kam Chidava Amcha Dusman Bapache Patache Pavitratma